गोंयभरची बेकायदेशीर बांदकामां मोडूंक सरकाराचो हायकोर्टा मुखार प्लान। मुखेल जुईजाचे स्वेच्छा याचिकेचेर हो प्लान कोर्टा मुखार। सुरवातीक पालिका वाठारांनी रस्त्या कुशीच्या वेवसायीक अस्थापनांचेर एक्शन, उपरांत पंचायत वाठारांतली मोडपाचो प्लान। मागीर खंय गांवांनी सरकारी आनी कोमुनिदाद जमनीवेली मोडटले। हायकोर्ट ह्या प्लॅनाविशीं अर्द दिवपाचें आसा। गोंयभर बेकायदेशीर बांदकामांची प्रकरणां वाडल्या उपरांत हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली। बेकायदेशीर बांदकामांचेर सरकार कितें एक्शन घेता त्या विशीं सरकारान जाप विचारल्या उपरांत आतां सरकारान एक्शन प्लान हायकोर्टा मुखार दवरला। पयलीं पालिका वाठारांतली रस्त्या कुशीक उबारिल्ली वेवसायीक आस्थापनां बुलडोज करपाचो प्लान, ताच्या उपरांत पंचायत वाठारांत तशीच एक्शन, ताच्या मागीर सरकारी जमनी आनी कोमनिदाद जमनीवेली बांदकामां खंय सरकार मोडटा। PIL suo motu petition, of which the Learned Chief Justice had taken cognizance after multiple hearings that had come up for hearing today. The court is investigating into and inquiring into illegal constructions which are coming up, mushrooming across the state of Goa. The court can pass some workable orders in this regard. So today, when the matter had come up for hearing, we have suggested to this honorable court that when the court is inquiring into the illegal constructions which are mushrooming across the state, the court may consider characterizing it into different categories so that effective orders can be passed, so in certain direction in respect of those constructions which are commercial in nature, and then subsequently can focus on those constructions which are residential in nature. So today, certain categories we have suggested to this honorable court, that illegal construction as far as the government land is concerned, as far as the road widening area is concerned, Komundad lands are concerned, tenanted paddy fields are concerned, those categories shall be looked into first. Commercial structures which are mushrooming in these areas need to be inquired into first. Structures in the panchayat area and in the municipal area, so that court can pass effective orders in that regard. बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा विशीं कांय दीस आदीं सुप्रीम कोर्टान सगळ्या राज्यांक अटी घाल्यात। बांदकामाचेर नोटीस मारची पडटली, कशें बेकायदेशीर तें दाखोवचें पडटलें, उपरांतूच एक्शन घेवपाक मेळटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोंयांतल्या कंपन्यांक नोकर भरतीक खर नेम। हेर राज्यांनी जायराती दितल्या कंपन्यांचेर तांच्या कामगाराचे संख्ये प्रमाण खंय फायन। म्हापसा अर्बनाची नंदादीप बिल्डींग 25 कोटी मोडून सरकार घेता। लोकांक कांय प्रमाणात पयशे मेळचे म्हूण खंय निर्णय। पणजेंतले अर्दवट कन्व्हेन्शन सेंटर काम करून ऑपरेट करपाक खंय 5 स्टार हॉटेलाक लिजार। कॅबिनेटाच्या बसकेत सरकारान गोंयांत आशिल्ल्या कंपन्यांक नोकर भरती आनी हेर संबंधीत जायराती विशीं नेम घट केले, फायन वाडयल्या, त्या भायर हेर म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात। It is an employment exchange compulsory notification of vacancies in Goa Amendment Bill 2025. आमी प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय। तांची फायन जी आसा, फर्स्ट ऑफेन्स जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जाल्यार 15,000, आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही, म्हणजे 400 वयर, ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेज्या उपरांत 30,000। तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय। केलें ना आमच्या लक्षांत आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले ह्या पद्दतीन। The Department of for the development, operation and maintenance of the convention center to the 5-star hotel at the Ruadi Orem Creek हांगासर पणजे, ते आमी जे अर्दवट आसा ते कंप्लिटली दिलां करपाक, along with the tourism डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑन द लीज बेसीस। आमी नंदादीप बिल्डींग आहा पळय म्हापसा अर्बनाची, ती गव्हर्मेंट घेता बाय पेईंग ऑफ 25 crores of rupees टू दॅम। लोकांचे पयशे मेळपाक जाय म्हणूनच आमी घेता। थोडीशी कॉस्ट जी चड आसा, आमी 25 कोटी घेवपाचें डिसिजन घेतला, जेणे करून गोंयकारांचे पयशे भितर अडकल्या ते मेळचे म्हणून हें डिसिजन करून ती बिल्डींग गव्हर्मेंट घेता आनी गव्हर्मेंट वील कन्स्ट्रक्ट थंय नवीन हे फाल्यां सकाळीं बांदतात। महाराष्ट्रातल्या सहकारी संस्थांकडच्यान खंय गोरवांची खावड घेतले। कॅटल फीड परचेस फ्रॉम द महाराष्ट्र गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग सोसायटी, हे जे आहा पळय कॉर्पोरेशन, तेंच्या कडल्यान कॅटल फीड परचेस करता आमी। अप्रुवल दिला आमी परचेस करपाक। आमी भायल्यानूच घेता न्ही कॅटल फीड, गोंयांत खंयसर आहा गोंयांतली आमी रॉ मटेरियल हाडून गोंयांत हें करतालो पळय न्ही, तो युनीट आमचो बंद पडला। गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एट द सद्गुरू फावंडेशन बाय तपोभूमी, तांकां आमी आमचे फायनान्शियल मदत आर्ट एंड कल्चरच्यान दिता 1.5 crores of rupees।
अकॅडमिक इयराक स्कुलां सुरू जाता तेंच्यांनी पुन्हा फीज मागपाक स्टार्ट केलेले पेरंट्सा कडेन तेच्या खातीर कितें गव्हर्मेंट इनिशिएटीव घेतले? सरकाराच्या लक्षात कोणीच अजून हाडून दिवंक ना. रायटिंगान कोणी तरी गव्हर्मेंटाक दिवचें. तूं फक्त म्हाका सांगला आतां. सरकाराच्या लक्षात जेन्ना हाडून दितले तेन्ना गव्हर्मेंट विल एक्ट. कॅबिनेटाक वेगवेगळ्या एक्स फॅक्टो खर्चांक मंजुरी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिस्कार 4 वर्साच्या चलयेचो खून. चली बुधवार सावन मिसिंग आशिल्ले. 50 मिटराचेर एका घरान अर्दी पुरिल्ली कूड मेळ्ळी. पुलिसांनी घर मालक घोबायलेंक ताब्यात घेतला. प्रकरण पळयल्यार ब्लॅक मॅजिकाचो दुबाव. चली आवय बरोबर कांय दिसां खातीर कासरल्या रावपाक आयिल्ली म्हूण कळटा. तपास चल्ला. कासरल्या 4 वर्साच्या चलयेचो खून. बुधवारा सावन चली मिसिंग आशिल्ले. लागींच एका घरात अर्दी पुरिल्ल्या अवस्थेत कूड मेळ्ळी. चली आवय सयत कांय दिसां खातीर कासरल्या रावपाक आयिल्ले म्हूण म्हायती मेळटा. पुलिसांनी खुनाची केस नोंद करून तपास सुरू केला. कोणीच म्हणटा ते खत पाणी घालपाचें ना आनी कोणीच म्हणटा ते करपाक जायना अश्यो कांयच घडना. हांव जेन्ना आतां येदोळच्यान आसा तेन्ना सगळ्या लोकांचें म्हणणें हेंच की ब्लॅक मॅजीक ब्लॅक मॅजीक अंधश्रद्धेक लागून हें अशें घडलां आसतलें अशें बी ते लोक म्हणटात. गांव एक मर्डर केस जाल्ली. एका 5 वर्साच्या भुरग्याक अंधश्रद्धेच्या नांवार काल तो मिसिंग आशिल्लो. ताका पुरून दवरलो. ताजें कितें केलें पळय. म्हाका एक सांगा गोंय आतां खंयच्या लेवलाचेर पावलां. वचत थंय मर्डर केसी. ह्यो अंधश्रद्धा हें गोंय खंयच्या हाका पावलां. आज एका भुरग्याची तांणी बळी दिवपा खातीर हें केलो. पुलिसांनी घर मालक जोडप्यांक ताब्यात घेतल्यात. ब्लॅक मॅजिकाचो सद्याक दुबाव. पुलिसांचो तपास चल्ला. कालच्यान जेन्ना ताका पुलीस सर्च करताले तेन्ना आयज खंय तरी सांजचे वेळार हे जे चली आहा तेजे मर्डर जाल्ली बॉडी हांगासर एक 30-50 मिटराचेर एका घरांत सापडली. आनी जे घरांतले ओनर आहा पप्पू लट्टे आनी पुजा लट्टे म्हणून तांकां दोगांकूय फोंड्या पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. सो सद्या जे PI जावं SP जावं हे सद्या हांगासर आसात आनी बॉडी पंचनामा करून फॉरेन्सीक जे आहा तांकां रावले हांगासर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खापरेश्वर देवस्थान मोडपाक कन्सेंट दिवकूच ना म्हूण देवस्थानाच्या अध्यक्षाचो दावो. कन्सेंट आसलो तातूंत स्पश्ट देवस्थान वाचोवपा विशीं बरयला म्हूण कुडणेकार सांगता. मुख्यमंत्र्या कडेन जी कमिटी पावली ती डुप्लिकेट. कमिटीक सरकारान खंय विश्वासान घेवंक ना. देवस्थानाचेर हात घालचे पयलीं कमिटीक कळोवंक ना. प्रसाद घेवंक ना म्हूण तिडक. परवरेच्या खापरेश्वर देवस्थानाक नवीन सुवात सोदून दिता जाल्यार थंय देवूळ उबारता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मात मुख्यमंत्र्याक जे लोक मेळ्ळे ते खंय देवस्थान कमिटीचे न्हीच. कमिटी मिडिया मुखार. देवस्थान कमिटीक खंय काळखात दवरून एक्शन जाली. खुबशे कंटेंट आमी सायन केले. जो पुलाचो एलिमेंट सायटीक सारको घेवचो आनी देवस्थान वाचोवचें म्हणून आमी कंटेंट सायन केले. देवळा वांगडा वोड जो आहा जो पुरातन वोड आहा जो भरपूर वर्सां पयलींचो वोड आहा तो वोड उरचो म्हणून हांवें ते कंटेंट सायन केले. पूण हांवें कंटेंट अशें सायन करूं ना की देवस्थान थंयसून काडचें आनी रोडाचें डेव्हलपमेंट करचें. हांवें रोडाचें डेव्हलपमेंट जो पुलाचें डेव्हलपमेंट अवश्य करचें आनी आमचो जो करून जे सामकें करून तुमी जो आमचो जे हे आहा देवस्थान आहा तें वाचोवचें. हे खातीर हांवें कंटेंट सायन केलें. हांव नको आतां लोकांनी हेंच्यांनी कशें कितें अप्रचार केल्लो आहा की कंटेंट सायन केल्लेले आहा. तुमकां कोणाक जाय जाल्यार हांव म्हाजे कडेन कॉपी आहा ती दिता. अवश्य पळया. आमकां कोणीच नोटीस दिवना की देवस्थान हें करता. आमी सीएमा पर्यंत गेले. सीएमाक हांवें लेटर हें आहा म्हाजें निवेदन बसून दिलें एक 500-600 लोकांची सायनी मारून की बाबा साहेब म्हटलें हें देवस्थान तुमी पळोवन येया पळया आनी कितें तरी हें करा की आमकां म्हाका कोर्टाक वयपाचो ना. कित्याक हांवें तें सांगलें गांवचे लोक म्हाका म्हणटा तूं कोर्टाक वचना कित्याक वचना. हें खूब फाटी हांवें पळयलां खूब फाटी रीड केलेले. देवस्थाना खातीर हांवें भरपूर हांव गांवांनी भोंवलोलो. जे एलिमेंट खंय खंय चेंज जाल्लेले आहा. इवन गोंयांत तुमकां सांगता हांगासर बांबळे जे एलिमेंट चेंज केले ते चेंज केले गेले. पूण अशें खूब जाणांनी RTI मागली की बाबा हे देवस्थान हे जे रस्तो आहा बांबळे कडेन की हें जालां कोणी ऑब्जेक्शन घातलेलें ना. तेणी थंयसर हें कळोवन येलें की कोणीच ऑब्जेक्शन घालूं ना की सरकारानूच चेंज केल्लेलें आहा. तो जागो चेंज करतालो सेंटिमेंट आहा आमचो. ही लोकांची भावना आयज हे दिसांनी आयज गोंयभर पेटोवन उरलो. म्हाका आयज तें निवेदन दिवंक गेल्लें हांगासर हेका सेवेदलांक हेका CMाक की म्हाका कांयच कळना की कोणी वयता निवेदन दिता. आमी कमिटी हांगासर आहा. आमकां कमिटी कोणीच सांगूंक ना की देवस्थान काडटले आनी उडयतले म्हणून. बरें बरें ह्या ऑर्डरीन तुमी सांगा म्हाका. ह्या ऑर्डरीन जावं जी ऑर्डर जाली तितून देवस्थान आहा ते देवस्थान डेमोलिश करपाक
ऑर्डरीन आसा जाल्यार म्हाका सांगा, ते जुडाकू हांव सांगता की ऑर्डरीन आहा जाल्यार अवश्य तेणी दाखोवचें. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. वेवसायिकांचेर सरकारान नव्यान आनी कसलेच टॅक्साचे वजे घालचे न्ही. सद्याक खुबशे टॅक्स वेवसायीक भरतात. GCCIचे मुख्यमंत्र्यांक प्री बजट मेमोरंडम. बजटान सरकारान इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचेर फोकस करचो. रियल इस्टेट वेवसायीक बांदकाम करच्या आदी पुराय टॅक्स भरतात तातूंत रिलॅक्सेशन दिवचे. GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास देंपो उलयला. GCCIच्या रेकमेंड्सांक केंद्रीय बजटात सुवात मेळ्ळ्या उपरांत GCCIचे आता मुख्यमंत्र्याक निवेदन. गोंयच्या बजटात वेवसायिकांचेर नव्यान टॅक्स लागू करचो न्ही म्हूण GCCIची मागणी. की सध्या जे कॉम्पिटिशन इतलें वाडिल्लें आसा की खंयचोच नवो टॅक्स बिझनेसाचेर इंट्रोड्यूस करचो न्हय म्हणून. कित्याक एज इट इज कितलेशे टॅक्सीस म्हणजे स्मॉल स्केल म्हणा, मिडियम स्केल म्हणा, लार्ज स्केल म्हणा, कितलेशे टॅक्सीस ते फारीक करता. म्हणजे हाजेर आनी एक बर्डन जायत जाल्यार गोवन इंडस्ट्री कॅन बी अनकम्पेरेटिव्ह. गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटांनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर फोकस करचो म्हूण GCCI मागता. दुसरो विशय म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमचे कितलेशे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, वेर्ना आसा, कुंडय आसा, कोल्लीम आसा, कितल्योश्यो आसा. ताजो आमी आज इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो स्ट्रेंथन करचो अँड मेक देम इन टू सम ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इन द कंट्री. म्हणजे रायट फ्रॉम रॉ वॉटर तांकां कशें मेळचें, ट्रिटमेंट कसो जावचो त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट घालचे, बाकीचे रस्ते डिवेलप करचे. थोडेशे रियल इस्टेट कंपनींचे विशय आशिल्ले. एक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स हो आमकां एडवान्स भरचो पडटा. म्हणून आमी CMA कडेन कितें मागलें की जशी जशी स्टेज ऑफ कन्स्ट्रक्शन येता रियल इस्टेटीन तशें तशें म्हणजे जे कोण इवन बारीक रियल इस्टेट बिल्डर कोण आसा तांकां कॅश फ्लोन मदत जातली. म्हणून आमी स्प्रेडींग ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स ओवर द लायफ ऑफ द प्रोजेक्ट अशें प्रपोज केलें. ओवरऑल वी हॅव प्रेझेंटेड की एक म्हणजे नवो टॅक्स कसलो येवपाक जायना आनी दुसरें स्ट्रीमलायनींग ऑफ टॅक्सीस, रॅशनॅलिटी इन टॅक्सीस आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनींग. आनी एक विशय आमी मांडलो तो आतां पळय गोंयचे 2 एअरपोर्ट जाल्या, गोंयचे रस्ते बरे जाल्या, रोड नेटवर्क इज इम्प्रुवींग. हाका लागून एक मास ट्रान्सीट सिस्टम जाय, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. फायली पास करपाक मंत्र्याच्या पियेन 20 लाख घेतले म्हूण आदलो मंत्री मडकयकारान केल्ल्या आरोपांची CBI वरवीं चवकशी करची. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकाराची राज्यपालाक चीट. मंत्री विश्वजीत म्हणटा पुरावे नासतना केल्ल्या आरोपांक अर्थ ना. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Wasco and Porvorim. फायली पास करपाक मंत्र्याच्या पियेक 15 ते 20 लाख दिले म्हूण आदलो मंत्री मडकयकारान केल्ल्या आरोपांची CBI वरवीं चवकशी करची. काँग्रेसीची राज्यपालाक चीट. आम्ही गव्हर्नराक पत्र बरोवन रिक्वेस्ट केला की CBI इन्क्वायरी ऑर्डर करची. कित्याक हातूंत जो कंप्लेनंट आसा जाणें एलिगेशन केला तो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जावन आसा आनी जे मनशाचेर आरोप जाला तो कॅबिनेटाचो मंत्री जावन आसा. त्या खातीर पुलीस कितले सिरियसनेसान इन्व्हेस्टिगेट करतले हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आनी हे कारणां खातीर CBI इन्क्वायरी ही नेसेसरी दिसता. कित्याक एक सेंट्रल एजन्सी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करपाची आशा आमी बाळगूंक शकता. मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा पुरावे नासतना केल्ल्या आरोपांक अर्थ ना. आरोप कोणूय करपाक शकता, मात पुरावे म्हत्वाचे. एलिगेशन जाय ते लोक करता, ताका पुरावे नसल्यार काय अर्थ ना. बट चौकशी बी जावपा जाय ह्या आरोपाची. म्हाका काय कळना खंयची स्टेटमेंट जाय वाचूंक ना. आनी मुख्य म्हणजे कितें लोकांनी जायते एलिगेशन केले म्हणून ताका तर काय नासता.
कितें असेल जर प्रायवेटली कोणी एलिगेशन केलें इट डजंट मेक सेन्स एंड ऑल्सो बट दिस अफेक्ट्स पर्सन एंड ऑल्सो सेम टाइम एलिगेशंस 101 people make allegations but same time you cannot make allegations just in the air but this will not affect government's image. हेर मंत्र्यांनी मडकयकराच्या वक्तव्याचेर आपली मतां उक्तायल्यात. तेकाच विचारा पळय कांय खबर ना. ताका म्हणजे आतां तेणें सांगचें कोणा पळय सांगचें जाल्यार सीएमा कडेन कंप्लेन. आतां एक गोश्ट सांगता हांव म्हजें उलयतां कोणी सांगचें हांव ट्रान्सपरंट आहा कोणाक जर कितें विशय जाल्यार हांव म्हजे कडेन डायरेक्टली उलयतां. एक गोश्ट मडकयकाराचे विशयी तो हांव सदांच तुमकां म्हटलां की तो म्हागेलो व्हडलो भाव कसो म्हण हांव ताका पळयतां. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन. सगळे मंत्री पयशे काउंट करपाक बिजी आहा म्हणटा सो तुमचें कितें रिएक्शन आसा? हय तुमी सगळे आयले पूण हांवें पाटण केळकारा कडेन उलोवपाचो थरयलो आनी आय एम मीटिंग इन ट्यूजडे त्या नंतर हांवें स्टेटमेंट दिसता पण ताणें म्हाका सुद्दां तातूंत इनक्लूड केल्ले आसा ताका उलोवचें पडटा ताचे कडेन. मजगती काशीनाथ शेटयेन एंटी करप्शन ब्युरोकडे कागाळ केला. आदलो आमदार मडकयकारान केल्ल्या वक्तव्याची चौकशी जावची म्हूण मागणी. काशीनाथ सांगता ते प्रमाण त्या मंत्र्यान मडकयकाराक पयशे खंय परत दिले ताची चौकशी जावची म्हूण काशीनाथ मागता. आता ते पैसे घेतल्या म्हणून आज खंय ते 15 काय 20 लाख परते दिल्या म्हणून ऐकला कळ्ळें. ते इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आगोंदा दर्यादेगेवेली 20 व्यावसायिक अस्थापना सील करपाची हायकोर्टाची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ऑर्द. अस्थापनांक कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ल्यान सील करपाची ऑर्द. कासव संवर्धन मॅनेजमेंट प्लान केन्ना नोटिफाय जातलो ते विशीं 12 मार्चाक तारीख दिता. संबंधीत याचिकेच्या सुनावणे वेळार एजीन हायकोर्टाक सांगला. सद्याक ड्राफ्ट आसा. आगोंदा दर्यादेगेवेली 20 व्यावसायिक बांदकामां सील करपाची हायकोर्टाची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ऑर्द. एकाय आस्थापनांक कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ल्यान सील करपाची ऑर्द. Two developments have taken place. The High Court has directed sealing of 20 establishments which are operating without consent to operate from the Pollution Control Board. The court has said that this establishment should be immediately sealed. The Deputy Collector should ensure that all these sealings take place in accordance with law and properly. That is what is the direction of the court. कासव संवर्धन मॅनेजमेंट प्लान केन्ना नोटिफाय जातलो ताची 12 मार्चाक एजी हायकोर्टाक म्हायती दितलो. Secondly, court has told the government to inform the date on which the final notification as regards the turtle management plan, which is in the draft form, would be notified by the government. Matter is kept on 12th now for the purpose of government to make a statement. As far as other two directions which are issued to the CRZ authority, that time is still there for carrying out inspection, issuing show cause notices, and further as far as those show cause notices which are already issued, dates were supposed to be preponed. Those dates are already preponed by the CRZ authority, and the CRZ authority will decide whether to grant an order whereby they are restrained from carrying out commercial activities. So that decision CRZ authority is supposed to take. So on the next date the court will again go into all these issues, hear the parties, and if any further directions are required to be issued, the court will issue such directions. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सांतिनेजचे ताडमाड देवस्थान आनी वडामुळाचे कोसळिल्ले परिस्थितीचेर प्रुडंटान रातया रिपोर्ट केल्या उपरांत डॅमेज कंट्रोलाक सकाळ सावन स्मार्ट सिटीवाल्यांचे ऑपरेशन. सिवेज एक्स्कवेशनाक लागून देवस्थाना लागसारची धड आनी ट्रेंच मोडली. उदका पायपलायन फुटली. राजकी पक्षांनी सकाळी सुवातेर येवन परिस्थितीची दखल घेतली. सांतिनेज ताडमाड देवस्थाना कडेन तुका खबर आसा गेल्या वर्सा हांगासर जे हो जो वडाचे झाड आसा तेजे जे हे आसा वॉल आशिल्ली ती गेल्या वर्सा पडलेली. ताच्या उपरांत परत तेंच्यांनी फास्ट काम केलें बट परत एकदां काल जाता हे जी वॉल आसा ती पडलेली आसा आनी आतां परत राती न्यूज केल्या प्रुडंटान आयज सकाळच्यान परत जोरदार काम सुरू जालें जाता. बट एकच पयलीं लावपाची काडटा की पणजेची खुबशीं झाडां मेन म्हणजे सांतिनेज 2 वडाची झाडां उडयल्या उपरांत हांगासरले कितले वर्सांचे ताडमाड देवस्थानान हे वडाचें झाड सो हांगासर खुबशे लोक पुजा करपाक येता. हांगासर स्थानीक लोक येता. बट आतां रिटर्निंग वॉल पडल्या उपरांत लोकांक भंय दिसपाक लागलो की वडाची झाडूय पडपाक शकता. बट आतां ताका लागून स्मार्ट सिटीन परत आयज सकाळी मातशें नेटान काम सुरवात केलें आसा. बट लोकांक भंय दिसता की पणजे जी वडाची झाडां आसा कितलेशे वर्सां झाडां ती राखण करपा खातीर स्मार्ट सिटीन सरकारान बरे तरेन काम करता. कारण गेल्या वर्सा ही वॉल पडल्या उपरांत आतां एक जवळपास 1 वर्स जालें तरी परतून ही वॉल पडली. ताका लागून एक काम स्मार्ट सिटी कशी चलता काय अशे लोक प्रश्न करतात. मजगती ह्या सगळ्या कामां आड आम आदमी पार्टी कागाळ करतली अशें आपाचो अमित पालेकार सांगता.
ताडमाड कडेन पळोवणी केल्या उपरांत पालेकार उलयलो. Really, we are shocked. I think आम्ही लास्ट टाइम सांगले ऑडिटाक आम्ही क्वेश्चन केला ह्या असेंब्लीन आम्ही म्हाका दिसता हो क्वेश्चन रेज करचोच पडटलो, सरकाराक जबाब दिवचो पडटलो. तुम्ही कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया, बाकी कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया तुमची. चीफ मिनिस्टर जी सुडा किंवा जे कोण हे काम करता पळय काम, आमकां कोणाकूच आन्सर दिवपाक कळना ह्या गोष्टीचे. ते इंजिनियर सगळे गड्डे, आमचो PWDचो चीफ इंजिनियर गड्डो एक्सटेंशन दिता आसा मरता परत कित्याक दिता? इज पार्टनर्स विथ दॅम. बाक्या कन्स्ट्रक्शन आणि ताजे तो पार्टनर म्हणून सगळे फुल गोंयान जे आज कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते सांगता की आमकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळना, सगळे बाक्याक वता. ही इज पार्टनर विथ दॅम अँड पार्टनर्स विथ टॉप मोस्ट पर्सन इन द गव्हर्मेंट. ही परिस्थिती आहे. तुम्ही कंप्लेंट करचीच पडटली. दिस कॉल्स फॉर एन FIR. हांव सांजपर्यंत आम्ही कंप्लेंट करतले. हांव मडगांव वता सध्या. आय विल कम बॅक अँड वील लॉज अ कंप्लेंट अगेन्स्ट बाक्या कन्स्ट्रक्शन. आम्ही 2 केल्या ऑलरेडी. दिस हॅज टू बी इन्क्वायर्ड बाय ACB नाव. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुधवारा साखळे हिट अँड रनान बेळगांवचो एकलो सोंपलो. 28 वर्साच्या आदर्श प्रभाकर मुरगोड म्हणटा ताचे गाडयेक एके 4 व्हिलरीन धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. पुलिशेन गाडी ट्रेस करून बुधवारा ड्रायव्हराक धरलो. ड्रायव्हर बेळगांवचो समीर पाटील. साखळे जाल्ल्या हिट अँड रनात बेळगांवचो 28 वर्साचो आदर्श प्रभाकर मुरगोड सोंपलो. जे गाडयेन धपको दिल्लो तिका ट्रेस करून पुलिशेन ड्रायव्हराकूय अटक केल्या. साखळे बिचोलीच्या मुख्य रस्त्याचेर म्हणजे कारापूर सरवण हांगातल्या विजयनगर हांगासर एक काल बुलेट आणि SUV 300 महिंद्राची जी गाडी आहे त्याच्या भितर ॲक्सिडंट झाला. आणि जेन्ना ॲक्सिडंट जाला तेन्ना बिचोलच्या पोलिसांनी हिट अँड रन केस रजिस्टर केला. मेळटा त्या म्हायतीनुसार अशी गजाल आसा की एक SUV 300 महिंद्रा जी आसा ती साखळेच्यान बिचोलच्या दिशेन वयताली आणि बुलेट जी आसा ती बुलेट बिचोलच्यान साखळेच्या दिशेन येताली. ह्या हेतूसून SUV 300 जो कितें आपल्या टनाचेर जो कितें रस्तो त्या रस्त्याचेर स्पीड दवरून त्या रस्त्याच्या फुडसून बुलेट येता त्या बुलेटेक धक्को मारून त्या बुलेट सवाराक त्या थंय उडयलो आणि ते गेलो. पण त्याच हेतूसून जो आदर्श प्रभाकर मुरगोड जो बुलेट चलयतालो 28 वर्साचो भुरगो जो कर्नाटक बेळगांव हांगातलो आसा तो त्याच टायमाचेर ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें. ह्या हेतूसून परत बिचोलच्या पोलिसांनी फुडें जी गाडी जी आहा ती ट्रेस करपाचें काम केलें. ट्रेस केलें सांजच्यान रातच्या ताका मागीर जो कोण चलयतालो SUV जी गाडी महिंद्राची आहा ती चलयतालो तो रातचो ताका अरेस्ट केलो गेलो. आनी तो बी समीर पाटील संभाजीनगर बेळगांवचो, तोय कर्नाटकाचो. पण गाडी जी रजिस्टर आहा ती गोंयच्या हितून रजिस्टर आहा आनी ती प्रायवेट व्हेकल आहा. फुडले जे हिट अँड रेस केसाचे गजाली रजिस्टर केल्या उपरांत बिचोलचे पोलीस तपास करीत आहात. पण ह्या हेतूसून जो स्पीड कंट्रोल करपाची जी गजाली हांगासर जी उरता ती सदांच कागदाचेर उरता आणि लोक आपल्याक जाय तशे गाडी चलयता. हितून कोणाक ना तरी मरण येता आणि सगळें सोंपता. ह्या हेतूसून जो कोण SUV 300 चलयतालो पाटील त्या पाटीलाक रजिस्टर करून केस रजिस्टर करून ताका अरेस्ट केल्ल्या आणि फुडले तपास बिचोलचे पोलीस करता. प्रुडंट हाका दिसता जाता. बायलां दिसाच्या निमतान गोंय पर्यटन महामंडळाची बायलां खातीर व्हड सवलत. 7 मार्च ते 9 मार्च मजगती गोंयांतल्या सगळ्या GTDC रेजिडन्सींनी बायलां खातीर 50% सूट आसतली. चेअरमॅन गणेश गांवकाराची माहिती. बायलां दिसा निमतान गोंय पर्यटन विकास महामंडळाची बायलां खातीर व्हड सवलत जाहीर केला. 7 मार्च ते 9 मार्च मजगती गोंयांत येवपी बायलांक व्हडा सवलत दिला. गोंयच्या सगळ्या GTDC रेजिडन्सांनी 50% खंय सूट आसतली. GTDCचो चेअरमॅन गणेश गांवकाराची माहिती. वुमन्स डेचे निमतान सगळ्या महिलांक एक खास खबर आसा की गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान 7 मार्च ते 9 मार्च पर्यंत वुमन्स जे पळय कोण पळय हें करताले आमचे कडेन स्टे घेतले GTDCचे सगळ्या रेजिडन्सीनी थंय तांकां आमी 50% डिस्कावंट दिवपाक ठरयिल्लें आसा. आनी अकॉर्डिंगली आमचे MD सर्क्युलरूय काडला आमच्या सगळ्या मॅनेजरांक की जे ते रावपाक येता जावं बुकींग करता तांकां 50% डिस्कावंट दिवपाचें. ही एक खुशेची खबर आसा. सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो अशी म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, Jio TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.